Pe amcam bân, pelea se vencie, udaram kanker, morie adășche, leiranam kamăr. Pundo ani vain Bapa tu स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जमगाळ बाबलीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करो ही बली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे वर पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सर्व दाळबारा संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित पवित दळबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुनसर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. मुनसर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावड तसो गोड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वी जेवीत ठरलेले त्याच्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांस आमच्या भगवान बाप्पा आणि पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे आजीचे वर्गाबरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोडून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोगत कर. तांकां तुजे सकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या फजळीत मुखार मळ पडोवंक फावो कर. आमा समेत तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मेरे देवाचे माये संगाती भगवान तुझे तुझा पती भगवान धर्मपत आनी सर काळी तुका नवबल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य कायम. तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां दायण्यात पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी भरोशान अत्रे केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकंदांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुझे पितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविताक तुमकां आपयता जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दिता. सासनीक जिविताक तुमकां आपयता
घेया कया अमर जया सर्गींचे मानाकां दादोसया सौम्यादिकाल सर्गींचे पोषणात्मिक चिन्येचे दैविक किडांतांकां मोगान एकटावचे ती सौम्या देणे तुझे प्रार्थया. कनवळ्या बापा, तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटोवं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसन येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. हे भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटां. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवाक तुका एकल्याच पुता आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमगळतना आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण बांदून घेतली. तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखयली. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी व्हडे माये, खतनांतली आंवकारी कार्मेलीताच्या आदारा पाव आमकां एकदासले आनी तुका पावली. आतां हांवें तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पतीने आनी तेर भरवशान तुजे सरशीन आमी येता आनी आमचो चडसो तुजे मरे तुजे मुखार दवरता. उगडास कर ये भोव दयाळी आंवकारी मरिये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मजली सुदरलो. कोणपणी घुमप मेळनासतना गेलो म्हूण केदें कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन देर काळ घेवन तुजे कडेन धांवून येता. आंवकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातक्यांनी खंयचीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपा मुरले सुमदीय संगता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, नमान बरी कृपा मुरले सुमदीय संगता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, नमान बरी कृपा मुरले सुमदीय संगता आश्रयां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं गांवन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून
आणि आमच्या सरगरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुत्राक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुझ्या आणि तुझ्या हाती असलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. गायता काळीस मोचे सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्व रसना दिता साक्ष सोमिया मोडा वैभावाक तुझ्या सूर्यो आनी दंत्रळी तारा गायता तुझी गीत जावं सितारा गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वय रसना वाकणता तुका जावं गितारा गायता काळीस मोचे सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वय रसना दिता साक्ष सोमिया ओढा वैभावान तुझ्या. मोगाळ पुत्रा सोवय ओंकार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवन पुरुषाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेटकाड. मोगाच्यानो डिसेंबर म्हयन्याचो विशेष अंको आयतो जाला. ह्या अंक्याचो विशय झुजाच्या गांवांत शांती कुंवाराचो जल्म. जेजू शांती हाडून आयिल्ल्या जाग्यारच कित्याक झूज आनी अशांतीचें वातावरण ह्या सवालाक जापी ह्या डिसेंबर अंक्यान. तर वाचूंक तयार रावा. कुटुंबाक एक बाळोक जेजू पावोंदी म्हणली आमची आशा.